बेताळवाडो तुवेचो पूल आता 35 वर्सांचो जाला। बसी ट्रकांचो भार इतलो ते पेल्लो, पूण आता टू व्हिलरींचो भारूय पेलपा इतली ताकद पुलान उरली ना। सध्या तो खचला, व्हडलो फोंड पडला। बेगोबेग दुरुस्त केलो ना जाल्यार थळाव्यांक भोव अडचणींक तोंड दिवचें पडटलें, लोकांनी चिंता उक्तायल्या। हे वाटेवयलो ल्हानसो पूल बरोच पोरणो जाला, ताका आतां भार पेलना। भुरग्यांक घेवन वचपी बसी ह्याच पुलावयल्यान वयतात, देखून धोको आनीक वाडला। आयकात थळाव्यांक। आयज आमी आसा तुये गांवांतल्या झोळरे आनी बेताळ वाड्याचेर, ज्या दोनूय वाड्यांक जो कनेक्टेड जेंचे कनेक्शन जोडटा असो पूल, हो मिनी पूल आसा। खूब वर्सां पयलीं तुये गांवांतल्या सरपंचान, माजी सरपंचान इनिशिएटीव घेवन तो बांदलेलो। ह्या पुला वयरसून तसो येरादारीचो मुख्य सोर्स आसा, कित्याक तर IDCन वचपाक सुद्दां हयसून 4 व्हिलर्स 2 व्हिलर्स वयतात, तेच्या उपरांत स्कूल बसीस वयतात। सो मिन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रान्सपोर्टेशनाचो हो एक बरो सोर्स आसा। हो ब्रीज आसा, धाकटोसो ब्रीज आसा, व्हडलो ब्रीज ना, पूण खूब वर्सांनी ह्या ब्रिजाचेर लक्ष दिवंक ना। PWD डिपार्टमेंट जे आसा, रोड्स खातें, ताका स्पेशली रोड्स खात्याक हांव अपील करता ह्या माध्यमांतसून येयन बी हितून लक्ष घालपाचें की इमिजिएटली ह्या पुलाची रिपेर्स करप खूब गरजेचें आसा, कित्याक प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटात। एक व्हडलो खड्डो पडलेलो आसा आनी एकदम पूल सुद्दां हो सारको कमकुवत जाल्लो आसा। कमीत कमी म्हाका दिसता स्थानीक आमचे सांगताले की 35 वर्सां जालीं म्हणून, आनी हेचेर कोणूच हें करिना। ऑलरेडी त्यांनी सांगलेलें म्हाका की तेंच्यांनी कंप्लेंट सुद्दां ऑलरेडी केली की असो पूल हो कमकुवत जाल्लो आसा बीन म्हणून। आतां इमर्जन्सी कितें आतां हांगर असो एक खड्डो पडल्या कारणान मागीर इमर्जन्सी आमी एक लोबर ट्रीप हाडून घातली, कित्याक तरी कोणूय रातचे येता हांगल्यान व्हडल्यो गाडयो बीन घेवन। सो तांकां सांगपाक हांगर कोण ना, तांकां कळचें नासलें तें इतलो तो डीप आसा, तुमी पयला आसतलो। आनी एके सायडीन दुसरे सायडीनूय तसोच गेला, ऑपोजीट सायडीन ते सायडीन सुद्दां सेम गजाल जाल्ली आसा ती। हांव सगळ्यांक आमदारा कडेन एक मागता, रोड्सा कडेन मागता की तेंच्यांनी एक बेगींतले बेगीन हें करून घेवपाचें। आनी सगळ्यान व्हडली गजाल, हे सायडींतल्यान जे लोक येता गणपती विसर्जन करपाक, म्हटल्यार खंयच्यान ते खंयच्या रोडाच्यान? सेम वॉर्ड 7 नंबर वॉर्डांतल्यान, जवऱ्या वाड्यांतल्यान ते हांगर विसर्जन करता। सो तांकां आतां वाट ना। जवळ 30-35 वर्सां तरी जाली आमच्या एकदम ल्हानपणान हो पूल बांदलेलो आसा। तेन्नाचे आमचे पंच किंवा सरपंच म्हणून येता की चंद्रकांत कोरगांवकर, यांच्या कारकिर्दीन हो पूल जाल्लेलो आसलो आनी ताका आतां जवळ जवळ 35 वर्सां जाल्ली आहा। आनी फाटल्या एक 4-5 वर्सां पासून हो एक बाजून खचपाक लागलेलो, आनी तेन्ना आमी स्थानीक आमच्या पंचाच्या कानार ही गोष्ट घातलेली, पूण तेणें पळोवया म्हणून सांगलें येते आणि तेचेर काय व्हडली कारवाई जावंक ना आनी किंवा काय तेचेर हें जावंक ना। आनी आयज परिस्थिती अशी येयल्या की एके सायडीन हो पुलाक खड्डो पडलेलो आसा, पूर्ण खचलेलो आहा पूल। ते भुरग्यांची बस आहा पळय, ते एक मेन हें आहलें, भुरग्यांची बसी हांगा वयतात। सो आमी ते दुर्घटना जावपाचें रावपाचें न्हू, तेजे पयलेच कितें तरी प्रिवेंशन घेवंक जाय। आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा तर रिटर्निंग वॉल जाय दोनूय सायडीन, जाल्यार आनीक बरें जातलें, कित्याक हे डीप एरिया ही आतां उदकान पडोंक शकता कोण। बरें तरी बेश्टे तेंच्यांनी हे हायट दिल्लेली आहा आनी सपोर्टिंग केल्लो आहा सायडीनचो। सो तेका ना म्हटल्यार आतां 15-20 वर्सां जायत येयल्या सायडीचें काम केल्लें तेचें। सो तेचेर आतां तेंच्यांनी हे सायडीच्यान कितें आहा पोंच्यान कुल्ल्यो जावं आनी कितें वचोन तेंच्यांनी माती काडून ते डीप जाल्ले आहा भितर मदेकार, आनी ते होल पडलेलो आहा। तेका लागून तेचेर मातशें लक्ष घालूंक जाय तेंच्यांनी। हांगाल्यान सांगता थंय हांगाल्यार स्कूल बसी, आमचे ट्रक किंवा हांगा ट्रक टेम्पो हे आमचो हे पयशाले ब्रीज पयशाले गाडी हांगाल्यान गेल्या उपरांत कोण उबो राव सायडीन जाल्यार सारको वायब्रेट जाता, हलता ब्रीज। गोवा 365 खातीर निखिल जल्मी।